लॉकडावन पिरियड जो आहा तो 22 तारखेच्यान सबंद देशभर लागू जालो आनी सगळ्यो प्रायवेट बसी बी ज्यो आमच्यो आसल्यो त्यो गोवा सरकारान फोर्सिबली आमकां बंद दवरपाक लायल्यो आनी जेन्ना आमचो धंदो जेन्ना बंद केलो आनी मागीर मेचे 4 तारखेक मिटींग जाली मिनिस्टरा वांगडा आनी मिनिस्टरान जेन्ना बसी सगळ्यो चालू करपाक लायल्यो आनी 5 तारखेच्यान मेच्या जेन्ना बसी चालू करपाक गेले तेन्ना आमकां आदळून येयलें की ज्या लॉकडावन पिरियडान ट्युरिस्ट बसी वेगवेगळ्या भागांच्यान GMC कडेन ट्युरिस्ट बसी वेगवेगळ्या भागांच्यान गव्हर्मेंट सर्वंटांक घेवन मिरामार अश्यो ऑपरेट करता क्लायंट स्टँड ऑपरेशन तेंच्यांनी केलां इलिगल ऑपरेशन सुरवात केल्लें आसा जे आमचे पॅसेंजर आहा तांकां घेवन तेन्ना आमी वेळोवेळी वाहतूक खात्याच्या निदर्शनाक हाडून दिले आयज पर्यंत कांय कारवाई जावंक ना तरी आसतना आमी काल एक निवेदन दिल्लें रिप्रेझेंटेशन शेवटचें अशें दिलां की तेंच्यांनी कितें तरी तेचेर कारवाई करची। दुसरें कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जे आसा तेंच्यो बसी लॉकडावन पिरियडान अश्योच पब्लीक गव्हर्मेंट सर्वंटाची सेवा करपाक चालू दवरलेल्यो त्यो आयज खंय तरी बंद न केल्ल्या कारणान आमच्यो बसी चालू केल्या उपरांत तेंचे जे टायमींग तेंचे सगळे शेड्यूल आलेले ते शेड्यूल आनी आमचे टायमींग आयज क्लॅश जावपाक लागलेले आसा आनी त्यामुळे आमकां मोठ्या प्रमाणान नुकसाण जावपाक लागलेलें आसा। आमी वेळोवेळी कदंबाच्या निदर्शनाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी हाडून दिल्यो तेंचें म्हणणें आहा कितें की सरकारांच्या रिक्वेस्टाचेर तेंच्यांनी ते टायमींग सगळे आलेले शेड्यूल तेंचे रिव्यू केल्लेले पूण ते आमी आतां काय करपाक शकना आनी दुर्दैवान आमच्यो बसी जर चालू केल्यो जाल्यार आमकां खंय तरी ते सगळे टायमींग जे आसा ते क्लॅश जाता आनी प्रश्न पडटा असो की एका वाटेन आयज सरकार केंद्र सरकारान मोदीन घोशणा केल्या आत्मनिर्भर अभियान आत्मनिर्भर अभियानाच्यो मिटिंगो सगळ्यो गोंयभर चलता म्हणजे स्वताच्या हेचेर पांयाचेर उबे करपाचो प्रयत्न चल्लेलो आहा सरकाराचो आनी स्वताच्या पांयार जो आमचो बहुजन समाजाचो वेवसाय चलता तो खंय तरी एके वाटेन बंद करपाचो परनिर्भर करपाचो परावलंबी करपाचो ह्या सरकारा कडसून प्रयत्न चल्लेलो आहा। अत्यंत दुर्दैवी तेन्ना सरकारान सिरियसली हितून लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन जे कदंबाचें इलिगल ऑपरेशन पळय सुरवात केला हे सगळें बंद करचें आमच्या टायमिंगा प्रमाणे आमच्यो बसी चलोवपाक दिवच्यो आनी ज्यो कितें क्लॅशीस आहा पळय ते सॉल्व करचे। ह्या संदर्भान हांवें कदंबाचे चेअरमॅन काल्लू सार्मेदा हांकांय पत्र काल बरयलां फोनारूय तेंचे कडेन उलोवणी केल्या तेन्ना तेंच्यांनी लक्ष घालचें आनी डायरेक्टरानूय हितून लक्ष घालचें आनी प्रश्न बेगीन सुटावो करचो। वाहतूक खात्यान कॅशलेस हे केल्लें आसा ट्रान्जॅक्शनां सुरवात केल्ली आसा। पयलीं तेंच्यांनी POS मशिनाचेर सुरवात केल्लेली आमची 1/7/2018 आनी आतां खंय तरी पळय 14/8/2020 आमचो जो वाहतूक मंत्री मोविन गुदिनो हेणी गूगल एपाचेर गोवा ट्रान्सपोर्ट एप सुरवात केल्लो आसा। तितून सगळे रोड टॅक्स बाकीचे जे पेमेंट आहा ते सगळे पेमेंट करपाची तितूनच्यान तरतूद केल्लेली आसा। ह्या गोश्टीक जर पळयले जाल्यार अशें दिसून येता की लॉकडावन पिरियडान एका वाटेन सगळ्यांचे धंदे बंद दवरप तेन्ना सगळ्यांक त्रास करप घरान दवरप लोकांचो इनकम बंद करप आनी एका वाटेन हे लागू करप म्हणजे खंय तरी दिसून येता कितें की हे सरकार जे आसा हे मोड्याचे टाळू वयले लोणी खावपाचो प्रयत्न करता। एका वाटेन इनकमूच बंद करप आनी हे सगळे एप बी हाडप हे खंय तरी अत्यंत दुर्दैवी अशी गोश्ट आहा। तेन्ना आमी काळजांच्यान कळकळीची विनंती करता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडेन आनी बरयला हांवें ह्या पत्रान बरयला डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक की तेणी आमची विनंती मोदी पर्यंत पावोवपाची की बेश्ट मोदीन घोशणा करच्यो न्हू मोदीन खरोच एक आतां एप तयार करपाची गरज आसा की तो एप दामलो न्हू काय 2 टायमाचें जेवण सामान्य मनशाक आनी खास करून आमकां बसवाल्यांक टॅक्सीवाल्यांक रिक्षावाल्यांक जे आमी आयज घरान बसून दीस काडटा आमचे कडेन कसलोच पयशे जोडपाचें साधन आमचे कडेन ना ते आमकां 2 टायमाचें जेवण तो एप दापल्या उपरांत एक 2 टायमाची थाळी येता पळय तो एप तेणी जाता तितले बेगीन मोदीन तयार करचो अशी आमी कळकळीची आनी काळजांच्यान विनंती डायरेक्टराक ह्या हितून केल्ली आसा।